ह्या डिसिजनान कांय जाणांक आपली कस्टडियन्सी सोडची पडटा, पण तुमी अशे आहा जेका तुमी आतां चड पयलीं चड सेफ फील करतले रिझर्व जाल्या उपरांत? सेफ फील करप किंवा अनसेफ फील करप हे टोटली इन द हँड ऑफ म्हजो मतदार राजा आसा. प्रिय मतदार संघान रिझर्वेशन जावं ना जावं गोविंद गावडेचे काम ह्या सगळ्या मतदारांनी पळयलेले आसा. सावयवेरेच्या सारकेल्या भागांत गोविंद गावडेन ह्या 9 वर्साच्या कारकिर्दीन कितें केलां, जें कोणाक फाटल्या 30-40 वर्सांक जमलें ना तें गोविंद गावडेन फक्त 5 ते 6 म्हयन्यां भितर 6 वर्सां भितर करून दाखयलेलें आसा. जी प्रियो मतदारसंघाची जी रचना जी आसा, म्हाका दिसता आज पर्सनली आमी मॉनिटरींग करता. डेली म्हाका दिसता गोंयांतलो खंयचो आमदार जर लोकांक जर डेली मेळटा जाल्यार तो एकमेव आमदार आसा गोविंद गावडे. ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत आमचो प्रवास आसा. आमी नॉट लिमिटेड टू द प्रियर कॉन्स्टिट्युएन्सी. बर आमचे वावर जो आसा पयलीं तो अवती-भोवती आणि इतल्या पयसुल्ल्या मतदारसंघांत सुद्दां आसा. कारण ज्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो आदरणीय आदले मुखेलमंत्री श्रीमान मनोहरभाई पर्रीकर, मागीर गोंयचे सद्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी जी म्हाका ती संदी दिल्ली आशिल्ली, ते संदीचो पुरेपूर लाभ हांवें म्हजे खातीर करूं ना, तर लोकांच्या हिता खातीर आणि लोकांक ज्यो काही गोष्टी गरजो जाय त्यो आमी दिल्ल्यो आसात. म्हणून म्हाका दिसना की सेफ आणि अनसेफ कितें तरी आसतलें. पीपल विल टेक इट्स कॉल. कारण आत्ता ते हांव म्हणप तें बरोबर जायना, कारण हांव ओपन मायंडेड गाय. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की जे तरेन गोविंद गावडेन जें काम केल्लें आसा, लोक भुरग्यांचो रावतले लोक फुडार रावतले घडिल्लो तुमचे आसा, तो तो लोक केन्नाच विश्वासघात करपाक शकना. कशें आसा, मध्यंतरी 1 वर्स पयलू म्हाका मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो. जे दिस मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो, व्हेरी नेक्स्ट 2-3 दिसांनी आमी एक सभा घेतली. आणि कोण जाल्यार ते सभे कडेन कोण टर्न जावपाक शकनाशिल्लो. फाल्यां सकाळी एका आर्त सादाचेर येदो व्हडलो क्रावड जे दिस दिसलो पयलीं, त्या दिसा म्हाका पूर्ण खात्री आसा प्रियोळ मतदारसंघ गोविंद गावडे ह्या नांवाच्या फाटल्यान आसा. आणि मुखार सुद्धा गोविंद गावडे ह्या नांवाच्याच फाटल्यान आसतले अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. त्याबद्दल दुम्मत ना. आमी 2 दिसांची अळमी किंवा निवडणूक आयले म्हणटकीर डराव करणारे बेबे न्ही, किंवा गोडा देपेक लागिल्ले आमी दोमळे न्ही, हेंवूय तुमकां हांव सांगतां. मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर तेंच काम करून दाखयलेलें आसात. आज आमदार आसात तेंच काम. देर इज नो स्पीड ब्रेकर. बुलेट जाल्यार आमची स्पीड जी आसा ती फास्ट गेल्ली आसात. हे म्हजे मतदारसंघात जर आयले जाल्यार ते तुका सांगतले मंत्री आसतना कशी काम जाताली आणि आतां आमदार आसतना सुद्दां काम कशें जाता, हेवूय लोक तुमकां चर्चेच्या वेळाचेर तुका कळटलें. मतदारसंघ हो गोविंद गावडे हे नांवान मुखार वयतलो अशें म्हाका पूर्ण आस आसा. आणि म्हणूनच मतदार हो म्हजो मायबाप जावन आसा.